सकाळी 5 वरां खातीर मार्केटां आसतली उक्ती. फकत दूध, कड्डण, नुस्तें, भाजयो आनी फळां आसतली उपलब्ध. पुलिसांनी मारलो सहकार्याचो उलो. 4 परस चड जाणांक मेळचें ना भोंवपाक खाजगी गाडयेंतल्यान. कित्याक लायला कर्फ्यू? कोरोना मारपाक कर्फ्यू कसली करतलो मजत? तो उणो जावं येता. विल इट सबसायड? पळयात कितें सांगता दोतोर. दुसरे दिसा गोंयकारांनी शटडावनाक दिलो पालो. थोड्या भोव प्रमाणात लोक दिसले रस्त्यार. सांज मेरेन धान्याची दुकानां आसतली उक्ती. हेर दुकानां पुलिसांनी केली बंद. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. सरकारान कर्फ्यू वाडयला, पूण धादोसकायेची गजाल म्हटल्यार सकाळीं 6 ते 11 मेरेन बाजार उक्ते आसतले. पूण फकत कड्डण, दूद, ब्रेड, नुस्तें, मांस, भाजयो आनी फळांची दुकानां. गुडी पाडवो मनोवपाक मेळचो ना. चर्चींनी मिसा वा मशिदींनी नमाज वा गुरुद्वारांनी प्रार्थनाय आसच्यो नात. आनी कारींनी 4 वयर प्रवाशांक भोंवपाक मेळचें ना. 3 दिसाच्या लॉकडावना मजगती कसल्योच सेवा आसतल्यो तेची वळेरीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या. बँको, एटीएम आनी लेखा संचालनालयां उक्ती आसतलीं. तशेंच उदकाच्यो बाटल्यो आनी डेरी सप्लाय, समुदायाच्यो आनी भौशीक टॉयलेटी, पशुवैजकी सेवा, होलसेल वस्तूंचें वितरण आनी वखदां निर्मिती करपी उद्देग चालू उरतले. ह्यो गरजेच्यो सेवा मानून सरकारान चालू दवरपाचें थारायलां. Shops of food, grocery, milk, bread, fruit, vegetable, meat, fish, etc. Departmental stores will be allowed open from the 6 AM to 11 AM. सकाळी 6 पासून 11 पर्यंत, कारण दूदय भितर जायलें. बँक्स लिमिटेड सर्विसीस तेंचे ATM रन करपा खातीर बँकांक तिका इट इज ओनली फॉर द बँक्स, नॉट द कॉपरेटिव्ह सोसायटीज, बट द शेड्युल्ड बँक विच इज हॅविंग द ATMs. आमी 144 इम्पोज केला. पोलिसांक सगळ्यांनी सहकार्य करचें. 3 पेक्षा चड लोक हे एकी कडेन येवचे न्ही. देवळां आसतलीं, चर्च आसतली, मास्क आसतले. आमी सरळ सांगता, हाज्या फुडें देवळांत गुडी पाडवा येता, कसल्याच पद्दतीचे गुडीचे न्ही कसलेच फंक्शन, नाटकां न्ही कसलेच फंक्शन हे खंयच्याच देवळांनी जावचे न्ही. इवन दो चर्चींनी आपले मास्क बंद केलाच, बट चर्चींनी सुद्दां खंयसरूच एकत्र येवचे न्ही. स्पेशली रिगार्डींग आमचे मुस्लीम भाव, हांच्यांनी आपले तांची प्रेयर आसता, नमाज पडटात एकी कडेन येवन, ते नमाज एकी कडेन येवन पडचे न्ही ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. काल पर्यंत आमी पळयताले की काही जाग्याचेर एकत्र येवन नमाज पडटाले, बट तांच्यांनी सुद्दां तांच्यांनी नमाज पडची न्ही. कारण नाजाल्यार ह्या असल्या जाग्यांचेर सुद्दां म्हणजे हिंदू आसूं, मुस्लीम आसूं, ख्रिश्चन आसूं, पुलीस एक्ट जातले. ती पुलिसांक सहकार्य करात. 3 पेक्षा चड मनीस हे एकत्र येवं नाकात. टुरिस्ट टॅक्सी बरोबर हळडुव्यो आनी काळ्यो कॅब 31 मार्चा मेरेन बंद आसतल्यो. फकत इमर्जन्सी भलायकी सेवे खातीर त्यो उपलब्ध आसतल्यो. खाजगी वाहनांतल्यान फकत 4 प्रवाशांक वचपाक परवानगी आसा. तेतून भुरगीं आनी बाळकांचो आस्पाव ना. No tourist taxi or the yellow black taxi will be permitted the interstate movement except in the medical emergency. Okay, these restricted are effective from the immediate will remain force from the today to the 31st of March 20. All the contract state carrying and a maxi cap will be obeyed by the other issued order section of 144 by the Criminal Procedure Code 1973 dated 23/20 by district magistrate. Private cars will be permitted up to the 4 person, not including the infant and children's. पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. कर्फ्यू लायला बरें आसा, पूण नेमको कित्या खातीर? सुमार दर एकल्याक होच प्रश्न पडला. भिरांकूळ असो कोरोना व्हायरस मारपा खातीर कर्फ्यू कितें मजत करपाक शकता? आनी गोंयांत 25 तारखे मेरेन, जाल्यार देशभरच्या 6 राज्यांनी 31 तारखे मेरेन तो कित्याक? कोरोनाच्या केशी खंय सांपडल्यात? इंडियन मेडिकल असोसिएशन ऑफ गोवाचो आदलो अध्यक्ष आनी सिनियर ऑन्कोलॉजिस्ट दोतोर शेखर सारकाळान ह्या प्रश्नाक जापो दिल्यात. पळयात. व्हायरस ताच्या बॉडीन आहा आनी ताणें खोकली केली. कित्याक इट कॅन कम आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू ओनली नाकांसून आनी तोंडांसून. सो तुवें खोकली केल्ली किंवा तूं शिकलो जाल्यार ती मे बी एप्रॉक्सिमेट ती हेवी व्हायरस असल्या कारणान सकयल वता, पण इट टेक्स अराउंड 2 hours to 4 hours. 2 ते 4 वरां लागता तिका हवामानांसून सकयल देंवपाक.
आनी ती सेटल ऑन सकयल जाता. आतां सकयल जाली ती एकदां सेटल म्हणजे कितें? सेटल म्हणजे आतां सपोज हांव आतां खोकली केली हांवें आनी हें जे टेबल आसा हांगा त्या टेबलाचेर ती व्हायरस उरतली. अशी ती मॅक्झिमम अरावंड 36 hours म्हणजे 24 वरां ते 36 वरां उरूं शकता. थोड्या हातून ती 4 वरांच उरतात. कॉपर पेपर हातून 4 वरां उरूं शकता. पोरस आसल्यार मातशें आनी कमी उरतले. पूण कन्सिडर सामकें आमी हायेस्ट गॅप धरलो जाल्यार अरावंड 36 hours. सो 36 वरां जर तुवें जी हाका ती कोणाक वचूंक ना जाल्यार ती ऑटोमॅटीक इट डायज व्हायरस. सो हे तुमी आतां अंडरस्टँड जावन दॅट मीन्स 36 वरां इज अ व्हेरी क्रुशियल पिरियड आमकां. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोमार तारीख 23 मार्च इतिहासीक कर्फ्यूचो गोंयांतलो दुसरो दीस. रस्त्यार थोडे भोव लोक भोंवताना दिश्टी पडले पूण मास्कां लावन. दुसरे दिसचोय कर्फ्यू लोकांनी बऱ्याच संयमान पाळ्ळो. फकत लोकांनी धांव मारली ती दुदाच्यो पोतयो मेळोवपाक, पेट्रोल पंपार टांकयो भरपाक आनी किरकोळ सुवातेंचेर कड्डण हाडपाक. भौशीक येरादारी बंदच आसली सोडून फार्मासी, पुलीस सेवा आनी भलायकी सेवा फेरीबोटी बांदून दवरल्यो. फकत कांय कडेन रिक्षावाले एमर्जन्सी भाडे मारताले. कर्फ्यू आनीक 3 दीस वाडयिल्ल्यान पुलिसांचेर पेच येयला. त्यांच्या वयली जबाबदारी वाडल्या. मडगांव पुलिसांनी मेगाफोना वयल्यान लोकांक सहकार्याचें आवाहन केलें. जाल्यार दिवचल पुलिसांनी दिवचलचो एक पेट्रोल पंप बंद करपाक लायलो. जाल्यार सांखळी दिवचल मार्गाचेर रावन कांय प्रवाशांकय आडायले. पळयात. अत्यावश्यक सरकारी सेवा चालू असल्यो. हें मयेच्या पंचायत इमारतीत चालू असलेलें उपविभाग भलायकी केंद्र आनी हें उपविभाग वीज कार्यालय. वळावली पोंबुर्पेची पंचायत कचेरी सोमारा उक्ती आसली आनी ही पोंबुर्पेची दुसरे दिसाय बांदून दवरलेली फेरीबोट. प्रवासी येताले पूण बोट बांदून दवरले ते पळोवन लाँग कटान वयताले आनी कार्गो ट्रेनी दुसरे दिसा धांवल्यो. पळयात ते देखावे. फेरीना आपण 44 इन्फोर्स केला. लोकांकडे विनंती आसा की तेंच्यांनी घरा भायर सरचे न्हू, विनाकारण तेंच्यांनी घरा भायर भोंवचे न्हू. लोकांकडे रिक्वेस्ट आहा विदाउट एनी रिजन तेंच्यांनी घरा भायर सरपाचें न्हू. 23rd, 24 आनी 25 मिडनायट पर्यंत त्यांनी घरान रावपाचें. इन केस ऑफ एमर्जन्सी असल्यारूच तेंच्यांनी घरा भायर सरपाचें. पूण दुसऱ्या दिसा कांय कडेन संघर्श पळोवपाक मेळ्ळो.
गरजेची दुकानां उक्ती आसतलीं अशें आयतारा मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें. पणजे एका फळवाल्यान दुकान उक्तें केल्या उपरांत पुलिसांनी ताका तें बंद करपाक लायलें. विक्रेतो आनी पणजेचो आयुक्त संजीत रॉड्रिगीशान दिल्ल्यो ह्यो प्रतिक्रिया. वो ये बंद करो करके बोले क्यों, कारण क्या था बताने बंद करने का? कुछ बोला नहीं हो. हाँ. बंद है बोल के बंद करो करके. तुमको ही पता नहीं था कि आज जनता कर्फ्यू 3 दिन का लगा है इस पे? कल रात में ये मालूम पड़ा ना. सामान कुछ नहीं लेके नहीं गए, बस खाली बंद करो बोल के बोलते. इतना ही बोला, दूसरा कुछ मारा गिरा भी नहीं. मारा भी नहीं. ये वार्निंग थी क्या? मतलब वो 2-3 बार बोल के गए तो हम लोग नहीं काटा था वो. अच्छा, नहीं काटने का रीजन क्या था? कुछ माल खराब हो जाएगा इसके लिए? माल खराब हो जाएगा नहीं, वो हम ऐसा ही आगे बोलता है बोल के ये नहीं किया. आज खूपशी शॉपा बंद केला CCP कितले शॉपा बंद केला आणि मातशें डिटेल दिता? ना अशी स्पेसिफीक शॉपां अशी ना. लॉकडावन आशिल्ल्या कारणान सगळीं शॉपां बंद उरपाकूच आशिल्लीं. कोण ना कोणें प्रयत्न केल्लो उकडपाक, हो आमी तांकां रिक्वेस्ट करून बंद कर म्हूण सांगल्या. तरी आसतना आतां सुद्दां PI वांगडा एक रावंड मारून मार्केटाच्या आजूबाजून जी शॉपां आहा ती बंद करपाक आमी गेल्ले आनी कोण जे शटर उकडटाले, हाफ शटर उक्ते आसले ती बंद केले आनी आतां तांकां समजून सांगलां. वी आर वेटिंग गव्हर्मेंट इन्स्ट्रक्शन्स फॉर some relaxation on these timings. We will enforce these timings only. Suppose the food vendors are not listening, then what action the CCP is taking? No, as of now we have not got any instance where they have either refused the municipal staff or the police to close the shop. They have all cooperated, and some shops which were half open or trying to open have voluntarily closed. We have not gone and enforced any closure. रेल्वेचे बाबतींत वेवस्थीत म्हायती दिवंक नाशिल्ल्यान कांय जाणांची अडचणय जाली. वेस्ट बेंगालचो रावपी पूण गोंयांत काम करपी अनुम सांगता. सरकारी यंत्रणेन कितली मजत केली तेवूय आयकात तेच्याच तोंडांतल्यान. तो हमारा ट्रेन था सैटरडे 7 AM मॉर्निंग में, तो हमारा ट्रेन कैंसिल नहीं बोला था, तो हमने स्टेशन पे कॉल किया, बोला ट्रेन चलेगा. बाकी जो ट्रेन कैंसिल था वो लिस्ट में मेरा ट्रेन ढूंढा पर वो नहीं था. उसके बाद हम लोग आए रात को 8 बजे वास्को स्टेशन पे रूम लेने के लिए, पर उस टाइम SMS आया फ़ोन पे कि योर ट्रेन इज़ कैंसिल्ड. उसके बाद हम गए रूम लेने के लिए स्टेशन में बोला रूम नहीं होगा, आप बाहर चले जाओ. बाहर जाके 1 दिन रुके, 1.5 दिन रुके. आज हाँ नहीं लॉस लेके सस्ता लॉस लेके रुके, 7 लोग रुके थे. उसके बाद हम आज मॉर्निंग में निकलने के बाद बस नहीं चल रहा था, ना बस ना टैक्सी, सब कुछ क्लोज था. तो हम गए पुलिस स्टेशन पे हेल्प लेने के लिए सर का. पहले सर बोला ठीक है तुम जाओ, अगर रास्ते में कोई पुलिस वाला मिलेगा तो कॉल करने के लिए बोलना, हम लोग बोल देंगे ठीक है जाओ. उसके बाद रेंट लिया टैक्सी. उसके बाद कॉल किया सर को, सर बोल रहे जब दे रहा टैक्सी वाला को फ़ोन में बात नहीं कर रहा था. 2 बार 3 बार किया. उसके बाद जब 4th बार कॉल किया तो स्टेशन से बोल रहा कि टैक्सी बस सब कुछ बंद है, सॉरी. फिर हम लोग फिर से बैग फैस लेके सब कुछ लेके फिर से गया स्टेशन में. फिर जो वहाँ पे जो हेड था पुलिस वाला, पता नहीं उसका नाम नहीं देखा मैं, उसने बोला कि पूरा क्लोज है. मैं बोला सर हेल्प चाहिए, तो बोला यहाँ पे क्यों आए हो, म्यूनसिपैलिटी जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, यहाँ पे क्यों आए हो. बोला सर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, हम लोग 3 दिन से बाहर है, ना खाने की नहीं मिल रहे, रहने के लिए पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, कहाँ पे रुके. बोले यहाँ पे मत आओ. वास्को पुलिस स्टेशन था वो. उसके बाद हम ढूंढते बहुत जगह पे ढूंढे, म्यूनसिपैलिटी बंद था. उसके बाद भैया को मिला, भैया मुझे हेल्प करे. ना पुलिस वाला वास्को, ना म्युनिसिपॅलिटी, ना रेल्वे, 3 लोक कोई भी हेल्प नहीं किया. लोकांनी प्रधानमंत्र्याच्या आव्हानाक मान दिवन कर्फ्यूचे 2 दीस कडकडीत पाळ्ळे. भुरग्यांक आनीक 3 दीस सुटयो मेळ्ळ्यो, पूण भुरग्यांक पालकांनी घरा भायर सरपाक दिली नात. भायर खेळपाकय बंदी. म्हणटकच भुरग्यांनी कोरोनाक आव्हान दिलें. कसलें तें पळयात. बाय तुमी शाळेंत कित्याक वचूंक ना? कारण ते शाळा सगळी बंद आहा आनी आमकां सुटी दिला कोरोना खातीर. आनी कितें कर म्हूण सांगलां? हात धुया बी म्हूण सांगलां. घरानूच रावपाचें, भायर बी वचप ना, हात धुवपाचे,
भायरसून येयले की हात धुवपाचे हँडवॉश लावन आनी मागीर खंय बाजारान वयताना बी गर्दीन बी मास्क घालपाचे. आनी तूं कितें वचोंक ना बालवाडीन? कोणी सुटी दिल्या? कोरोना गो कोरोना, कोरोना गो कोरोना, कोरोना गो कोरोना. आमचे खबराकार फोणेच्यान कृष्णा नायक, एकोशी सावन जवाहर बर्वे, पणजी सावन व्हिडिओ पत्रकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुडचडेचे रेल्वे स्टेशनाक थर्मल स्कॅनर ना, पूण सोमार दिसा कुडचडे अमरावती एक्सप्रेस आडयली. सरकाराच्या मार्गदर्शक तत्वाची दखल घेत जागृत पत्रकारान बेगोबेग पुलिसांक कळयले आनी पुलिसांनी ताबडतोब कारवाई केली. रेल्वे स्टेशनाचेर प्रवाशाक देंवपाक दिवचे नात, कुडचडेचे बदला निमण्या वास्को स्टॉपार तांकां देंवयले. गोवा 365चो बातमीदार प्रहार सावर्डेकर कुडचडे रेल्वे स्टेशनाचेर बातम्यो कव्हर करपाक गेल्लो. रेल्वे स्टेशनाचेर कसलेच तरेच्यो तपासण्यो जायनात हे रेल्वे अधिकाऱ्यां कडेन उलयतकूच तांच्या लक्षात येयलें. दिल्ली सावन वास्को वचपी अमरावती एक्सप्रेस 2 मिनटां खातीर कुडचड्यार रावता हेंवूय तांकां कळ्ळें. प्रहारान सोमतोच पुलिशेक फोन लायलो. कुडचडेचो पुलीस निरीक्षक रवींद्र देसाय पुलीस फौज फाट्या सयत थंय धांवलो आनी कुडचडेच्या प्लॅटफॉर्मार देवपी प्रवाशांक ताणें आडयले. ह्या प्रवाशांनी वास्को स्टेशनाचेर देंवचें अशें निवेदनूय करपाक लायलें. कोई भी पैसेंजर यहाँ उतरने के लिए मना है. रेलवे का है और आज कभी पहुंचा वो? कौन सा ट्रेन नंबर क्या है वो? 18047. अभी किधर कभी कितना बजे पहुंचेगा वास्को में? और 1 घंटा. तो इधर कुछ फैसिलिटी नहीं है इधर आपका कुछ फैसिलिटी नहीं है? स्कैनर भी कुछ नहीं है? नहीं बैठाया. अभी आप इधर उतराएंगे पैसेंजर को डायरेक्ट मडगांव में भेजेंगे. ये लास्ट ट्रेन है कि अभी आने वाला है? नहीं, ये लास्ट ट्रेन है. निमणे कडेन अमरावती एक्सप्रेसान वास्को स्टेशनाचेर थांबो घेतलो. थंय दर एक प्रवाशाचें स्क्रिनींग जालें आनी मागीरूच ताका वचपाक दिलें. आमचे खबराकार कुडचडेच्यान प्रहर सावर्डेकर आनी वास्कोच्यान हिरुमा आली. कर्फ्यू आनीक 3 दीस वाडयला. लोकां खातीर सरकारान अत्यावश्यक सेवा चालू दवरल्यात, पूण सुकणी सावजांचें कितें हो एक प्रश्नूच. कांय हॉटेल खानावळीवाले सुणी पारवे कावळ्या खातीर भायर खाण दवरताले वा कड्डण फाफुडटाले, पूण आयतारच्यान हॉटेलां खानावळीच बंद जाली. तेंचें कशें जावपाचें? कांय गांवांनी मोन्या जनावरांची दखल घेवपाच्यो घडणुको पळोवपाक मेळ्ळ्यो. पणजेच्या कांय मिडिया कर्मचाऱ्यांनी आपले परीन आपापले अर्दे खाण तांकां दिवपाक सुरवात केल्या. पळयात. तो खाता पळय आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.